Welcome to the Garden of Glory. Today's Konkani Bible reading is from Colossians chapter 4, verses 1 to 18. Paul concludes his letter with final instructions and greetings. He urges believers to devote themselves to prayer, act wisely towards outsiders, and let their speech be gracious. कोलोसकारांक पत्र ओवेसवर 4 ओळी 1 ते 18. धोनियानो माणसुगे आणि नीतीप्रमाणे तुमच्या गुलामांक वागोयात. तुमकांय स्वर्गार एक धोनी आसा म्हूण उगडास धरात. बुद्धी मागण्यांत थीर रावात आणि तुमची प्रार्थना करतना जागृत रावात आणि देवाक दिनवासात. आमचेय पासोत मागात. क्रिस्ताचो गुट उक्तो करून देवाचो संदेश पोरगोटूंक देवानूच म्हाका बरी संदी दिवची म्हूण मागात. ह्याच पासोत हांव आतां बंदकोणींत आसा. हांवें तो संदेश फावो ते भाशेन स्पश्ट पोरगोट करचो म्हूण मागात. तुमकां मेळटा ते दर एका संदीचो बरो उपयोग करून आमच्या भावार्थाची न्हय त्या मनशा सोरी शाणेपणान वागात. तुमचे उलोवप सदां गोड आनी मिठान रुचीचें केल्ल्या सारकें जावं दी. त्याच बराबर जण एकल्याक फावो तसलो जबाब दिवंक जाणो जायात. निमाणे नोमान तिकिकूस म्हजो अपुरबायेचो भाव, विस्वाशी आदारी आनी म्हज्या वांगडा सोमयाचो सेवक म्हजी सगळी खबर तुमकां दितलो. ह्याच पासोत तुमच्या काळजांत धीर दिवंक हांव ताका मुद्दम तुमचेशी धाडटां. ताचे बराबर येतलो ओनिसिमूस, तुमचेच सोबेंतलो विस्वाशी आनी मोगाचो भाव. हांगाची सगळी खबर ते तुमकां दितले. म्हजे बराबर बंदकोणींत आसा तो आरिस्तार्कूस तुमकां मान करता. तसोच मार्कू, बार्नाबासाचो बापोलो भाव. तुमचे वाटेन तो पावत जाल्यार ताका कसो बरो येवकार दिवचो तें हांवें तुमकां आदीं सांगलां. जेजू जुस्तूस आपुणूय तुमकां नमस्कार करता. आमचो भावार्थ धरलो त्या जुदेवा मदले हे तेगूच जाण देवाच्या राज्या खातीर म्हजे बराबर वावुरतात आनी तांणी म्हाका खूब आदार दिला. तुमचेच सोबेंतलो एपाफ्रासूय तुमकां मान करता. हो जेजू क्रिस्ताचो सेवक तुमचो जायतो हुस्को करता आनी तुमी संपूर्णयेन आनी थीरपणान देवाची खुशी करची म्हूण आनी अशें तुमच्या आपोवण्याक तुमी विस्वाशी रावची म्हूण सदां तुमचे पासत तो मागणें करता. तुमचे खातीर आनी लाउदिसिया आनी हिएरापोलिस नोगरांतल्या लोकां पासत तो कितलो भार घेवन वावुरता हाची हांवूच गोवाय दितां. लूक आमचो प्रितीचो वैज आनी देमासूय तुमकां मान करतात. लाउदिसिया नोगरांतल्या सगळ्या भावा भयणींक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. तशेंच निनफेक आनी तिच्या घरांत जमतात ते पवित्र सभेक. तुमी हें पत्र वाचल्या उपरांत लाउदिसियांतले पवित्र सभेकूय
तें वाचूंक धाडात. तेच भाशेन लावोदिसियांतली भाव भयण तुमकां धाडटली तें पत्र तुमी वाचून काडात. आनी आर्किपुसाक अशें सांगात, सोम्यान तुका दिलां तें काम सोंपोवंक सगळी फिकीर घे. म्हज्याच हातान हें निमाणें नोमान बरयतां. पावलू, हांव बंदकोणींत आसा म्हूण उगडास धरात. देवाची दयाळाय तुमचे सोबें आसूं. Reflection. This passage reminds us that our witness for Christ is shown in both prayer and action. By living wisely and speaking with grace, we can share the gospel effectively. Paul's greetings also show the importance of fellowship and encouragement in the Christian life. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.